देखोर ते नॅशनल मेडलिस्ट आसा आनी ते स्विमींग हांगा करता जाल्यार आतां 10 वर्सां जालीं म्हापसा पेडेम स्विमींग पुलाचेर स्विमींग करता. आनी पयलीं उदकाचे आमकां अशें प्रॉब्लेम जायनाशिल्ले, सगळें सारकें करताले. पूण हालीं आमकां जाले 3-4 म्हयने जाले खूबच प्रॉब्लेम जाता उदकाचे आनी ताका बरें ना जाता. ते ENT थ्रोट इन्फेक्शन, इयर इन्फेक्शन हे ताचें चालूच आसता. आनी आतां सर येता म्हणून 2 दिसान कालच्यान तांणी हे निवळ करून उदक तांकां निवळ दाखयलां. आतां हाजे फुडें कितें जातलें हांव नकळो. पोन्नो जाला, ओल्ड जाला. इट वॉज निग्लेक्टेड फॉर सम टायम फॉर ओवरऑल मेंटेनन्स. रेगुलर ते मेंटेन करताले, पूण ते कशें आसा तेंचे ते ब्लिचींग पावडर यूज करताले, क्लोरीन यूज करिनाशिल्ले आनी ते ताका लागून प्रॉब्लम जाले. आनी जेन्ना हांगासरले मॅनेजमेंट जर सारकें हें करना जाल्यार वी हॅव टू स्टार्टेड अप्रोचींग अण्णा. एंड ही हॅज तो आयलो, आपूण खूद आयलो. ही हॅड ताका मिटींग आशिल्ली नॅशनल गेम्साची. तो रितोचो घेवन हांगा आयलो ताका हांवें आनी ताका दाखयलें. आनी तेणें आतां एश्युरन्स दिला की आपूण हें तुका क्लोरिनेटर घालतलो म्हणून सांगलां, आपूण ब्लीच तुका रेगुलरली करतलो म्हणून सांगलां, एवरी 15 दिसांनी उदक टेस्टिंगाक धाडटलो म्हणून सांगलां आनी हें सगळें तेणें एश्युरन्स दिला. And we assure you that in the next few days we will tackle all the demands on top priority. We understand that there are problems, but you must also understand that the swimming pool is growing old. On the face of it itself, you can know that it is growing old, and it requires complete overhauling, complete repair, not repair in patches.